SOP what he has introduced is a very good decision. We appreciate that. We really appreciate that. But it should not be just on the paper. But to speak honestly, we have been after it. Actually, many a times we have been asking him, what about the soil which is excavated in IDC? So we were not given clear answer. We had even filed an RTI. We have a proper document asking the department, what about the excavated soil in IDC? But there was no answer from that. So now they have formed an SOP regarding that excavated soil. When we first raised this issue, we really appreciate it. To clarify, we never wanted to take laws in our hand. We don't mean taking laws in hand. Laws in hand in the sense that whatever the soil which is being excavated in IDC was robbed by many people. We were highlighting that. And so, the thing is when that such a soil was being robbed tremendously, I mean in a huge quantity, we are also saying that why are we not allowed to take that soil? That is what we mean to say law in our hand. Means they are taking law in a hand, means they are giving that soil free to everybody. If it is given to everybody, then why not we? So that was our main concern. आता सेकंड हांव कितें तुमकां सांगूंक सोदता, द चेअरमॅन त्या दीस आमकां कितें म्हणटालो की ताणें आमकां सांगलें की IDC डजंट गिव वर्क. आमी ताजेर कितें म्हणटा, चेअरमॅन बाब, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आमी तुका विचारूंक सोदता, आमकां हें खबर आसा कोण केन्ना भितर येतले हें सगळें खबर आसता. आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आमकां फुडें व्हरचें, म्हणजे तांणी आमकां इंट्रोड्यूस करून दिवचें तांचे कडेन, सो दॅट तांकां कळटलें की बाबा गोंयांनी लोक आसा जे ही कामां करूंक शकतात. ताजे फुडेकारानूच ते कळटलें न्ही. आमकां जर फाटल्यान दवरलें जाल्यार कशें जातलें हेंच आमी तांकां सांगूंक सोदता. आमी तांचे कडेन डिमांड घालिना. वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग देम की बाबा आमकां फुडें व्हरा, तुमी सांगात की बाबा ही कामां येतली, ती कामां आसा, ती तुमी सांगना जाल्यार आमकां कशें कळटलें गोंयकारांक. पयर CMाचो एक स्टेटमेंट आसा, आउटसायडर्स वेंचरिंग इनटू गोवन बिझनेसीस. थंय क्लियर आमच्या CM सरान म्हटलां की गोंयकारांक लोकल MLAजान प्रमोट करूंक जाय म्हणून. ताकाच लागून आमी ताचे कडेन डिमांड करता न्ही. आतां फॅक्टरीज ह्यो सगळ्यो येतात, तातूंत आमकां कळटलें कशें, होच प्रश्न आमी तांकां विचारतात, ताचे आमी आन्सर सोदतात. दुसरें, ताणें आनी एक स्टेटमेंट केला की कोणें ताका कमिशन घेता, तो कमिशन खाता अशें म्हटलां म्हणून. असले लूज टॉक्स ताणें तकलेन घेवचे न्ही अशी आमची इच्छा. कित्याक कमिशन घेतलोय काय सांगचो ना आपणें कमिशन घेतला म्हणून, आनी देणारोय कितेंय उलोवंक शकता की ना आपणें कमिशन दिलां म्हणून. असल्या गोष्टींनी ना पडच्या पेक्षा आमी भितर एका गोष्टीर फोकस करुया की आमच्या गोंयकारांक कशें हेल्प करूंक जातलें, कशें काम दिवंक मेळटलें, हाजेर आमी चड फोकस करपाची गरज आसा. बेसिकली तुमचे दोन तुमी जे उलयल्यात तातूंत पळोवन येता की खंय तरी तुमकां मिसइंटरप्रेट केला, म्हणजे तुमी जे एजिटेशन केल्लें खंय तरी इट हॅज बीन मिसइंटरप्रेटेड आनी रॉंगली रिप्रेझेंट अशें तुमी सांगूंक सोदता. हय, आमी जेन्ना हें रिप्रेझेंटेशन म्हणजे आमी फर्स्ट जेन्ना आमचो मूव जालो तेन्ना आमी तांकां दाखोवन दिलें की ही माती तुमची चोरून विकली गेल्ली जाता, ती तांणी एक्शन घेवची आनी ती बंद करची म्हणून. आतां तांणी SOP हाडलो, व्हेरी गूड, पूण हातूंत आमचे खंय तरी हातभार लागला म्हणूनच हो SOP आयलो अशें आमकां दिसता. नाजाल्यार हाज्या पयलीं जर हो लॉ एक्झिस्ट आसलो, पयलींच्यान जर आशिल्लो हो लॉ, जाल्यार वायट वचनाचेर कांय एक्शन जावना. आतां हो SOP आयला, क्रेडीट ताणें घेतलें म्हणून कांय दुख्ख ना आमकां, पूण बरें घेतलें ताणें. कित्याक हातूंत आतां नेचराची वाट लागची ना, कित्याक ती माती खंय तरी भायर व्हरून विकून वाट लागताली पळय, त्या पेक्षा तांचे ते यूज करता, व्हेरी गुड, वी एप्रिशिएट. जे ते कितें बरें करता पळय ते आमी एप्रिशिएट करतालेच आनी करताच. पण आमचं दुखणें एकूच आसा की CMान आमी जेन्ना सरा कडेन गेल्ले, चेअरमॅन साहेबा कडेन सांगपाक ताका की आमकां काम जाय म्हणून, ताणें मातशें आमचे कडेन उलोवप चुकीच्या अर्थान उलयलें, मातशें रुडली उलयलें, म्हणून आमी CMा कडेन गेले. असो हाचो अर्थ असो जायना की आमी ताचे कितें वायट गोश्टी CMाक सांगूंक गेला. CMान आमकां एप्रिशिएट केलें. ताणें आमकां सांगलें की तुमी ते घेवन बसूं नाकात, तुमकां कामां जाय न्ही, तुमकां मेळटली. ताणें आमकां आमच्या एसोसिएशनान तुमी वांटून कामां कशी घेवची हाज्या बद्दल आमकां सांगलें. सो आमकां खंय तरी गायडन्स जाय. आमी ताका जेन्ना आतां फुडें ताजे कडेन वतलेच आमी मेळपाक, ताणें आमकां प्रॉपर गायडन्स दिलें, जाल्यार आमकां ताज्या दारान वचची गरज ना. जर आमकां सारकें कितें मेळटा जाल्यार ताणें करचें. फक्त आमचे कडेन कितें, आमी ताका इलेक्ट करून हाडला न्ही, सो ताणें आमकां त्या डायरेक्शनान पळोवचें. एक डायरेक्टर खंयच्या कंपनीचो कसो वागता तसो वागचो न्ही, बिकॉज तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह न्ही. सो ताणें समजूंक जाय की बाबा आमकां गोंयकारांक आमची गरज आसा.
गोंयकारांक आमची गरज, आपली गरज आसा गोंयकारांक, अशें ताणें समजूचें आनी त्या हिशोबान आमकां काम दिवचें. आमी हाका मागीर ते कॉम्पिटिशनाचेर बिचारे आमी उलयना, ते आमचे बाकीचे लोक आसा पळय ते सगळे कॉम्पिटिशनाचेर कशें कितें चल्लां ते बरें उलयतले. आमचे कडेन आतां इतले हांव एकटो सगळे बाकीचेय मेंबर्स आसा तेय तुमकां सांगतले कशें सांगपाचें ते, तेन्ना तुमी तांकांय विचारचें. कृष्णा सांग तूं. आमचे म्हणणे फक्त इतलेच आसा की एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर जें जेवण करता तें जेवण आपल्या भुरग्याक दिनासतना शेजाऱ्याक समज दिवपाक लागले जाल्यार आपलो भुरगो उपाशी पडटलो हेची जाणीव जशी एक आवयक आसता तशी जे जॉब किंवा बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज जी गोंयांत येतात त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज विदीन स्टेट दिवची परस आउटर स्टेटींतल्या लोकांक समज मेळ्ळ्यो जाल्यार गोंयकार उपाशी पडटलो हेची जाणीव गव्हर्मेंटाक आसूंक जाय. आतां एक प्रोजेक्ट येता आयडीसीन, तो प्रोजेक्ट आउटसायड स्टेटींतल्यान येता, जो ओनर आसा तो आउट ऑफ स्टेट आणि कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बी आउट ऑफ स्टेटींतलो. आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता की आपल्यान कॉन्ट्रॅक्ट हांगा घेतला म्हणटकीर ट्रक मशीन जें कितें लागता तो आपल्या स्टेटींतल्यान हाडटा. सो ह्या सगळ्या सायकलान जी आमची मातृभूमी गोंय आसा तेतून त्या गोंयकाराचो वांटो खंय आसा म्हणल्यार इनवॉल्वमेंट खंय आसा ह्या सगळ्या प्रोसिजरान. सो आयज समज आमकां एस्कावेशन करपा खातीर समज आमचे ट्रक मशीन समज हांगा कामाक समज लागना जाल्यार हीच समज जेन्ना प्रोजेक्ट हें जातलो फुडें किंवा तेतून जॉब येतले ते जॉब गोंयकारांक मेळटले हेजी अश्युरन्स दिवपाकच शकना. आनी आमचे गोंयांत सगळ्यांत चड एफेक्टेड आसात मायनिंगाचे लोक, जेंच्यांनी आपल्या दारान की जेन्ना मायनिंग बंद पडली तेन्ना आउटसायडर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपली सगळ्यो गाडयो मशिनां लायल्यो आनी आमकां खंय काम मेळोंक ना आनी हे सगळे स्क्रॅप जावन पडले. आनी जेन्ना आमी हे सगळे विचार करून आमी एक युनियन तयार केले आनी युनियन थ्रू जेन्ना आमी आयडीसीचे ऑफिशल्स तांकां मेळ्ळे जाल्यार आयडीसीचे चेअरमॅन म्हणटा की आमी फक्त प्लॉट दितात, काम दिना, काम कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेवपाचें. सो तो कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट घेवन हांगा येता तेन्ना आपल्या गांवाचे जे लोकल्स आसा तेंचे बद्दल चिंतता आनी ते तांकां सगळ्यांक घेवन हांगा येता की ट्रक मशीन आपले चलतले म्हणून. सो तो सुद्दां आपले कॉन्ट्रॅक्टर जावन सुद्दां आपली समज लोकांक सपोर्ट करता जाल्यार आमकां आयडीसी कित्याक सपोर्ट करना. आमचे MLA भाभी आनी बाबाचो सपोर्ट आमकां सदांच आसता. आनी जेन्ना आमी CM सरा कडेन गेल्ले तेन्ना CM सरान सुद्दां आमकां खूब एप्रिशिएट केल्लें की स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर आमी खंय तरी फुडें सरतात आनी अशेंच फुडें सरचें आनी आमी सर आमकां सपोर्ट करतले अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें बी. सो आमकां गव्हर्मेंटाचो असोच सपोर्ट जाय इतलेंच आमचें म्हणणें. ते म्हणटात की कॉम्पिटेटीव रेट्स आसा तांकां आमी दिता, बट मार्केटान कॉम्पिटिशन आसा हें आमकां भरपूर खबर आसा. बट जें कितें कॉम्पिटिशन जाता मार्केटान तें हेल्दी कॉम्पिटिशन जावपाक जाय. कित्याक लागून आतां मार्केटान लो रेटीन चलयता कित्याक थंय चोरी जाली वयतात, जे माती फातर आसा ते भायर विकतात. ओके, आनी एकदां अशें जाता की ते फ्री काम करून दिवपाक सुद्दां रेडी जाता कित्याक जी ती माती फातर रॉयल्टी आसा ते भरिना आनी आतां गव्हर्मेंट टॅक्सीस आसा ते भरिना, ते डायरेक्ट व्हरून ती माती व्हरून मार्केटान विकतात. आनी आमी गोंयकार जाल्या कारणान आमकां चोरपाची संवय ना, आमी लिगली कायद्यान काम करतात म्हणून आमकां लो रेटीन काम करपाक परवडना. आतां स्वताची म्हाजी 2 मशिनां आसा, ओके, 2 ट्रक आसा आनी हांव स्वता मशिनां चलयता, 8 वरां मशिनां चलयता. ओके, सो अशें समज जायत रावले, लो रेटीन समज जायत रावले जाल्यार म्हाका म्हाजी 2 मशिनां विकची पडटली. ओके, सो अशें जावचें न्हू. आनी जी फुडें कामां येतली आनी जी येवपाची आसा ती आमकां गव्हर्मेंटान गोंयकारांक वांटून दिवची ही म्हाजी तांकां विनंती आसा. ओके, थँक्यू. आज तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स खंय तरी SOP काडिल्ले आसा, हाऊ इज युअर व्यू ऑन दॅट? म्हाजो म्हणणें म्हटल्यार कितें आज चेअरमॅन जो आहा पळय तो लास्ट टायम तेणें तो उलयला प्रेस कॉन्फरन्सांत उलयला की आपूण ह्या लेवलाचेर येवचो ना हो त्या लेवलाचेर वचूं ना हो आपूण सकयल लेवलाचेर वचूं ना म्हणटा. आतां म्हाजें म्हणणें कितें हे लेवल खंयचें येयलें पयल्यार द्या, हांगा लेवल हितून कांय ना. आमी आमचे गोंयकार अशे भाव भयणां तशें आमची सगळी फॅमिली आसा. गोंयकार म्हणून आयज तुजे फुड्यान जरी येयले जाल्यार तूं लेवलाचे खबरो कित्याक उलयता? हांगा लेवलाचे खबरो कांयच ना.
फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा ते आनी मेन म्हटल्यार कितें आसा लेवल म्हटल्यार कितें तूं आपूण वयल्या लेवलाचेर सकयल लेवल वचना म्हणटा वयल्यान तो आमचेर एक्शन घेतलो म्हणटा अशें म्हणटा की जर तुमी केलें आयज आमी भुकेल्ले आहा सद्या आयज गोंयकार नीज गोंयकार आनी तोवूय नीज गोंयकार तो चेअरमॅन आहा पळय तोय नीज गोंयकार सो तेणें आमची म्हणणी पयलीं मानून घेवंक जाय आमी कितें म्हणटात जर ताणें जर आमकां हेल्प केल्लें सर आमी इतलें एज्युकेशन करचें नासलें आनी बरें केलें तेणें प्रेस कॉन्फरन्स सगळें सांगलें की बाबा तेजे फुडें माती वो बोल्डर कितें आसा पळय न्हू तें आपूण भायर व्हरोंक दिवचो ना ही आमची एक व्हडली जीत जाली कित्याक आमी एज्युकेशन केलें आनी एक कायदो जालो आनी फर्स्ट ऑफ ऑल जे फुकट जे लोक काम करताले पळय न्हू तें काम करपाचें बंद जालें सो आमकां आतां रेट बरो मेळटलो वेवस्थीत पूण इतलेंच की आमकां सांगपाक की चेअरमॅनाक कितें बाबा तूं वयले इल्ली स्टेट भायले ज्यो स्टेटी आहा पळय न्हू तेजो एक पार्ट इल्लोसो आसता पळय तो आमचो आसतलो एक टीम म्हणटा पेनाचो पॉयंट म्हणटा तो सो कितलो लोक गोंयकार आसा सगळे मायंड इफेक्शन जाले मायंड इफेक्टेड जाले तेन्ना सगळे लोक कितल्या लोकांनी सामकें तेंची परिस्थिती बिगड जाली सारकी तेन्ना सुद्दां थोडे लोकांनी बाबा खंय वचून काम करून बाबा कितें तरी दुसरे बिजनेस चेंज ऑफ बिजनेस केलें आनी पोट भरलें पूण कोणें जीव दिवपाची पाळी आयली ना जशी दुसरे स्टेटीन मेजॉरिटी लोक भंपर लोक आसता तशें हांगा ना हांगा लोक लिमिटेड लोक आसा ह्या लिमिटेड लोकांचें लायफ तुमी कित्याक डिस्टर्ब करता काय म्हणटा हें म्हजें स्वता पर्सनल न्हू हें वो हांव कितें बाबा करता पळय हें आमी कितें करता बाबा अविनाश आमचो प्रेसिडेंट तसो आमचे बाकी सगळीं बसलेली आहा आमचें एसोसिएशन हे कितें पर्सनल आपल्याक करता हें आमी सगळें करता आमच्या गोंयच्या जनते खातीर करता सो हें आमी तुका सांगपाची गरज ना एक्चुली म्हणून आमकां राग येयलो हे रागान तापोवन कितें तर आमी म्हटलें तुका तें तुवें तें एक्सेप्ट करून घेवंक जाय कित्याक तुजी बी ड्युटी आशिल्ली ती सगळे आमकां प्रेसाचेर येताले वो मिडियाचेर येताले आमी तुजे हेल्प मागपाक गेले तेन्ना तुवें आमकां व्हडलें सपोर्ट करूं ना फर्स्ट ऑफ ऑल सो तें लागून आमकां खूब त्रास जाले आनी सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की तुका आयज जो तूं आयज चेअरमॅन आसा वो तूं आयज रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा तूं तो आमचे गोंयचे जनते खातीर आहा आनी हांव म्हणना की भायले भितरले वो ते मायग्रंट येयले म्हणून आमी गोंयकार सुशेगाद जेन्ना आमच्या पोटाक भूक लागता पळय न्हू तेन्नाच आमी उलयता आनी तेका लागून आयज इश्यू जाला आनी ह्या इश्यूचेर आयज तोडगो मेळ्ळा आमकां तो 50% मेळ्ळा आमकां फूल 100% मेळोंक जाय कित्याक तेणें आमकां प्रमोट करपाक जाय गोंयकारांक सगळ्यांक की बाबा तुमी फुडें सरा तुमी करा इवन ती जॉब सुद्दां येता पळय न्हू तांकां भायले लोक जे येता पळय न्हू भायले म्हणल्यार मायग्रंट तेका चले भुरग्याक तर जॉब तर न्हू तेका पर मंथ 40,000 पेमेंट मेळटा आनी आमच्या गोंयकारांक जे मातृभुमीन जल्मा येयल्या तांकां 15 ते 20,000 पेमेंट मेळटा हें हांव सगळें जाणा म्हण हांव उलयतां कळ्ळें न्हू सो हेजे बद्दल म्हाजी इतलें रिक्वेस्ट आसा हेच्या फुडें हो लढो जो आहा पळय आमचो आनी चड फुडें वचपाक जायना कळ्ळें न्हू हो लढो चड वचना आमी गोंयकार आसा सगळ्यांक मेळून काम मेळोंक जाय आनी तेणें बी आमकां खूब सपोर्ट गोंय चेअरमॅन बाबान आमकां सपोर्ट करूंक जाय ही हांव तुका चेअरमॅना कडेन एक विनंती करता गोंय आमचें सरकार आमचें आनी उच्च पदार जे बसल्यात ते सगळे आमचेच पूण आमचें दुर्दैव इतलें की हे लोक आमकां समजून घेनात प्रश्न फक्त आयडीसीचोच न्ही तर सरकाराची जी आनी प्रायवेट जी कामां येतात न्ही ती आमकां सगळ्या गोंयकारांक मेळपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आसा फक्त आमी काम मागोवन जर खंय कमी पडलें जाल्यार आमी कुशीन काडलें म्हण आमी कांय म्हणना पण आमच्या बद्दल बेश्टीच नाका असलें एलिगेशन कोणी करचें न्हू आनी ह्या मातृभुमी कडेन आमी जे लोक आहा पळय जे काम नासून लंडनाक गेले भायर गेले अशी परिस्थिती आमचे गोंय सोडून वचपाची कोणी हाडची न्हू हें इतलेंच म्हाजें गव्हर्मेंटा कडेन मागणें जालें इतलेंच म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें की आमचे राग बी तशें कोणाचेर ना आमी फक्त मागता कितें की आमकां हें कामाची ऑपॉर्च्युनिटी दिवची सरकारान म्हणून आनी आमी तुमकां मिडियाकूय बी थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी दोनूय बाजू बऱ्यो कवर करतात सगळ्यांक तुमी सांबाळून घेतात आनी सगळ्याचे विचार मांडून दितात एकमेकाक समजोवपाक आतां कितें जालां प्रत्यक्षान कोणा कडेन वचप जायना म्हणून तुमी जे आमचे विचार मांडटा पळय त्या बद्दल तुमचे हात जोडून हांव नमस्कार कित्याक तुमी हो इश्यू जर हायलायट करनाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमी बी खंय कोणाक कळचें नाशिल्लें आमी सगळे पेपराचेर केल्लें आसा हें सगळे पेपराचेर केल्लें आसा पूण तें खंय तरी हायलायट जायना जे तुमी आमचे खातीर करता सो ताका लागून तुमकांय बी आमी थँक्यू म्हणटा आमी केन्नाच कोणाचें वायट उलोवंक वचचे ना जे आमचे जर चुकता जाल्यार कोणें आमकां सांगचें वी एप्रिशिएट